आतां जेजवीत वो इतलो वावर करतात, तांकां एक विशिश्ट वावर म्हणलो ना. खंयचोय वावर जेजवीत करतात आनी पाप साहेबान जर तांकां सांगलें करात म्हणून ते फाटीं सरनात. तर तांकां हें करूंक बळ खंयसून येता? हें बळ तांकां येता सांत इनासाच्या जिवितांतल्यान आनी ताच्या बरोवपांतल्यान. सांत इनासाचीं कांय तत्वां आसात, प्रिंसिपल्स. तांतली मुखेल 8 हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें तत्व आद मायोरेम देई ग्लोरियम, हें लातीन भाशेन. सगळें देवाचे व्हडे महिमे खातीर करूंक जाय. जेजवीतांनी आपणाक मान जोडूंक, पदवी जोडूंक वावर करचो न्हय, देवाक मान आनी महिमा मेळूंक वावर करूंक जाय. दुसरें तत्व माजीस, म्हणजे जें तूं आतां कितें करताय ताचे परस इल्लें चड सुबेज कर. थंयच रावूं नाका सुशेगाद ना. जेजवीतांनी सुशेगाद रावूंक जायना, फुडें वचूंक जाय. तिसरें तत्व तांतूम क्वांतूम, म्हणजे जितलें जाय तितलेंच ताचो वापर कर. चडय करूं नाका, उणेंय करूं नाका. म्हणजे एक समतोल, बॅलन्स जेजवीतांनी आपल्या जिवितांत आनी वावरांत दवरूंक जाय. चवथें तत्व कुरा पर्सनालीस कुरा अपोस्टोलिका. जेन्ना एक जेजवीतांचो वडील एका जेजवीताक एका वावराक नेमता, तेन्ना त्या वडिलान त्या जेजवीताचेंय बरेंपण दोळ्या मुखार दवरूंक जाय आनी ताच्या मिसावांचेंय बरेंपण दोळ्या मुखार दवरूंक जाय. मनशाकूच चड म्हत्व दिवं नाका वा मिसावांकूय चड म्हत्व दिवं नाका. दोनूय बरोबर आसूंक जाय. कित्याक ते मिसांव कोण करता? तो मनीस. देखून ताकाय सांबाळूंक जाय आनी मिसांवय सांबाळूंक जाय. पांचवें तत्व देवम इन ऑमनिबस रेबस इन वेनिरे. सगळ्या कडेन सर्व वस्तूंनी देवाक सोद. जो जेजवीत वावर करतात तांकां दर एक कडेन देव दिश्टीक पडूंक जाय आनी तो वावर तांणी देवा खातीर करूंक जाय.